Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. साखळेच्यान ई वेस्ट मॅनेजमेंट जे ड्रायव्ह आसा ते सुरू करतात. साखळे रवींद्र भवन हांगासर 12 ऑक्टोबराक तुमच्या खातीर ही ड्रायव्ह सुरू गेली वता आनी आमच्या गोंयांतली ही पयली ड्रायव्ह आसा. सर, तुमच्या हातींतल्यान ही म्हाका दिसता ड्रायव्ह सुरू जाल्यार चड बरी. आनी पयल्या फावट ही जेन्ना सुरू जाता सर, तुमची अपील साखळेकारांक ई वेस्ट मॅनेजमेंटा बद्दल. हांव समेस्त साखळेकारांक आनी समेस्त गोंयच्या लोकांक आव्हान करता, कॅम्प ह्या इंडस्ट्रीच्या मार्फत आमी जो ई वेस्ट ड्रायव्ह सुरवात करता. सगळ्यांनी ई वेस्ट ड्रायव्ह करपा खातीर ताका सहकार्य करचें. निश्चितच तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करीत जाल्यार गोंयांतले ई वेस्ट आमकां ट्रीट करपा खातीर खूब सोंपें जातलें. 14 ऑक्टोबर हो ई वेस्ट दीस. ह्या दिसा निश्चितच आमी सगळे जाण शपथबद्ध जावया की पुराय राज्यांतले ई वेस्ट हे आमी एकत्र कलेक्ट करून आमी कॅम्प ह्या इंडस्ट्री पर्यंत पावया. निश्चितच आमी सगळ्यांनी तेंको दिलो आसत जाल्यार स्वच्छ सुंदर भांगराळें गोंय, ई वेस्ट मुक्त गोंय दवरपा खातीर आमी सगळे जाण सहकार्य करुया. आमी कॅम्प इंडस्ट्रियल सर्वीस एंड ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट, सो वी आर इन वेस्ट मॅनेजमेंट एंड सॅनिटेशन, एंड ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट इज अ कंपनी विच लुक्स इन ई वेस्ट बेसिकली. सो आयज सरकार तुमच्या दारी ह्या प्रोग्रामा खाला आमी साखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ई वेस्ट अवेरनेस करपा लागून हांगासर साखळे गव्हर्मेंट कॉलेज साखळे हांगासर आयल्या. आनी आफ्टर दीस ई वेस्ट अवेरनेस आमची एक ई वेस्ट कलेक्शन ड्रायव्ह आसा ती रवींद्र भवन साखळे हांगासर ऑन 12 ऑक्टोबर फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स चालू जातली. सो दीस इज द लॉन्चिंग ऑफ दीस ई वेस्ट एंड अवेरनेस एंड कलेक्शन. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सांगली आनी सगळे साखळे आनी नियर बायचे लोक आहा तेंच्यांनी ई वेस्ट तो आपलो हाजार्डियस ताजे इफेक्ट्स आसता ते भुरग्यांचेर जाता, जाणट्यांचेर जाता. सो ताज्या पासून हे जावपा खातीर लागून ई वेस्ट आहा तो सेफ प्लेसीस डिस्पोज करपा लागून ग्लोबल ई वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टम्स आमकां संपर्क करता. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट म्हणटा मुद्दामून म्हणजे मेन्शन करता कळपा खातीर तुमची टीव्ही आसतली, फ्रीज आसतलो, जे सगळें मॉडर्न घरांत पडलां तें काडून खंयसरूय उडोवं नाका. तेणी आमकां कॅम्प ह्या इंडस्ट्रीच्या मार्फत तो हांगासर आपूण स्वताहून ती वेस्ट घेवपाक तयार आहा. ती आमी काडून खंयसरूय उडोवन आमचो परिसर स्वच्छ दवरपाक जाय म्हणून ती हाडून ताज्या कडेन दियात. तो ती व्हरून त्या वेस्ट ट्रीट करतलो. त्या खातीर इलेक्ट्रॉनीक वेस्ट ट्रीट करप गरजेचें आसा. आमी सगळे काडटा आनी वयचेर उडयता, तें उडोवचें न्ही.